भुरग्यांनो, तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार. आयज आमी झाडां विशीं कितें शिकतलीं. तुमकां खबर आसा न्ही, तुमच्या घरा फुडल्यान, तुमच्या घरा फाटल्यान वेगवेगळीं फुलझाडां आसतात. आतां तीं कित्याक लायतात? कारण तीं फुलां आमी देवाची पुजा करता तेन्ना घालतात. तीं फुलां पळोवन आमचें मन प्रसन्न जाता आनी त्या फुलांचो बरो वास येता आनी त्या गार्डनान आमी खेळटातूय. तर भुरग्यांनो, अशींच कांय फळांचीं वेगवेगळीं झाडां आसा. पेराचीं झाडां जीं आमी खातात, चिकवाचीं झाडां जीं आमी चिकू आवडीन खातात. आतां पणसाचें झाड, ताका पणस लागतात आनी तोय आमी खूब आवडीन खातात. काजवाचें झाड सगळ्यांनी पयलांच आसतलें न्ही. काजूय आमी खातात आनी ताच्यो बियो भाजून खातात. आंबो सगळ्यांचो आवडटो. केळ्याचें झाड. तर अशीं वेगवेगळीं झाडां आसतात जीं आमकां फळां दितात. आनी कांय अशीं झाडां आसतात मोठमोठीं जीं रानांनी आसतात, व्हडल्या व्हडल्या जंगलांनी आसतात. तीं झाडां आमकां फळां दिनात, फुलां दिनात, पण तीं झाडां आमकां शुद्ध हवा दिता, शुद्ध वारो दिता. अशेंच तातूंतलें एक व्हडलें झाड आसा, तें म्हळ्यार वडाचें झाड. हें झाड तुमी पयलां आसतलें न्ही. वडाचें झाड सामकें मोठें आसता, खूब मोठें. तेजीं पानां वाटकुळीच आसता आनी ताका मोठमोठीं पाळां आसतात. आतां हीं पाळां कित्याक आसता काय? तर झाड व्हडलें आसा आनी हीं पाळां ताचे जमनीक वचोन मुळांत तीं जमीन घट धरतात आनी ताका लागून हें मोठें झाड सहजा पडना. खूब वर्सां तें जगता. हें झाड राष्ट्रीय झाड म्हणूनय वळखलें जाता. हें वडाचें पान. कांय वडाच्या व्हडल्या व्हडल्या झाडांक अशीं तांबडीं फळां येतात. तर भुरग्यांनो, ह्या पाठांत पयलां न्ही, पळयात. ह्या पाठांत दोगां भुरगीं आसात आनी ताची मम्मी ताका वडाचें झाड दाखयता. पळयलें कितलें मोठें वडाचें झाड आसा तें. आनी हो चलो आसा पवन, तो कितें करता? वडाचें झाड पळयता. आतां पाठ वाचूया. पाठ क्रमांक 3. वड, वड. पवन, पवन. पळय, पळय. वड, वड. पळय, पळय. पळय, पळय. वड, वड. ड. परत एकदा वाचता. पाठ क्रमांक 3. वड. पवन, पळय. वड, पळय. पळय, वड. ड. तर भुरग्यांनो, तुमकां सगळ्यांक पाठ वाचपाक कळ्ळो न्ही. आतां पळयात. पळय म्हणजे कितें? पळोवप, नजर मारप. आतां मम्मान आमच्या सपोज एक थंय झाड आसा तें दाखयता, जाल्यार आमी तें झाडा कडेन जेन्ना आमकां आमची टिचर स्कुलान सांगता बोर्डा कडेन पळयात, तेन्ना आमी पळयता, ताका पळोवप म्हणटा. तर भुरग्यांनो, तुमकां आतां पाठ समजलाच आसतलो न्ही. तर पाठ बरे भाशेन वाचात, लक्ष दिवन वाचात आनी तातूंतलीं अक्षरां लक्षांत घेयात. धन्यवाद. देव बरो दीस दिवं.